वायडनिंग जी सेटबॅक आहा ती टोटल रोड वायडनिंग 25 मिटर म्हणजे सेंटर ऑफ द रोड 12.5 सेटबॅक आसपाक जाय. आयज आमी म्हाका दिसता कमीत कमी म्हाका दिसता आमी एक 40-50 तरी आतां इन्स्पेक्शनां आमी आतां एट प्रेझेंट आतां केल्ली आहा. आतां जो टायम जावन आहा 1:40 जाल्ली आहा. 1:40 आमी ती 40 इन्स्पेक्शनां केल्ली आहा. कारण इन्स्पेक्शन करपाकूय आमकां खुबशे त्रास जाता कारण भितर लोकांच्या कोर्सांनी बी वयचें पडटा. आनी हे इन्स्पेक्शन करतना जितके आमचे आसगांवचे जे कमर्शियल एक्टिविटी करता जे लोक आहा तेंच्यांनी पयले आमकां बरें कॉपरेशन दिल्लें आहा. इन्स्पेक्शनाच्या टायमाक आमच्या वांगडा फुड्यान ते येयल्ले आहा. टेप धरपाक वचून आमकां तेंच्यांनी मदत केल्ली आहा. म्हटल्यार हांव सांगूंक सोदतां जे लोक येयल्ले आहा सारके अन्याय तेंचेर जाल्लो आहा कारण ते इलिगल हेतून आहा सेटबॅकीन आहा. आनी खुबशे लोक ह्याच बिजनसांनी तेंचो वेवसाय चलयताले. तेंची जी फूल फॅमिली आसली ते हेचे जे कितें इनकम येतालो तेचेर आसली. लोक आपणें जें दूख आमकां सांगता म्हटल्यार आमकां तेचेर कांयच हें करूंक शकना. फक्त आमकां लोकांचें सांगणें हें आयकचें पडटा. आनी आमी सगळ्या लोकांक सांगलां आमी पर्सनल कोणाचेरूच रिवेंज घेयना. हायकोर्टाची जी ऑर्डर आहा ती ऑर्डर आमी मेनटेन करता. आनी आयज आमी हें इन्स्पेक्शन केलां. आतां जेवण जालें उपरांत आमी परत आमचें इन्स्पेक्शन चालू करतले. आनी म्हाका दिसता विदीन 1 वीक म्हाका दिसता हे सगळे ज्युरिडिक्शनान जे आमचे कमर्शियल एक्टिविटी करता रोड सायड तितकी इन्स्पेक्शन आमी कंप्लीट करतले आनी जो फुडलो प्रोसेस आहा तो आमी करतले. सर जे शॉपांचे जे स्ट्रक्चर जे आसा कमर्शियल ताका तेकोन जर घराची जी आसा तो सायडबॅक सोडटले पळय ऑलरेडी हायकोर्टाची ऑर्डरी क्लियर मेन्शन केल्ली आहा. जी प्लॅनाचेर घरां आहा आनी ती रस्त्याक टच करून आहा आनी ती प्लॅनाचेर रिकॉर्डेड आहा तर तेजेर आमकां सांगलें एक्शन घेवं नाका कारण ती कमर्शियल बिजनस करता. अशी आतां आमकां 2-3 स्ट्रक्चरां रस्त्याची देगेक दिसला कमर्शियल एक्टिविटी करता तेंच्यांनी पंचायतीचें लायसनूच काडलां तेचेर आमी एक्शन घेवना. तेची आमी मेजरमेंटूय करूं.